मोगाचेनो त्रेदेसिनेच्या दुसऱ्या दिसाच्या सा आंतोनीच्या भक्तीपणा तुमकां सा आंतोनीच्या भक्तिका आणि आयच्या प्रधान याजक मनादीक बाब पीटर गोन्सालिस मुखेल मिस्त्री बोंदेल हांकां सा आंतोनीच्या नांवान मोगाचो अभिमानाचो स्वागत. आयचो संदेश येवकारिस्तक बलिदान भक्तीन भेटवया, मागण्यान बळवून जावया. मागण्यान धर्मिका याजक आमकां ती प्रेरण दितात. तांचे वरवीं अपार सेवा धर्मीक मुखेल पोवन मेळटा. जेजूचे येवकारिस्त जेवण आमकां तांचे वरवीं लाभता. क्रिस्ताचो आनी आत्मीक जिणेचो अनुभव जोडूंक कुटुंबा जिविताचो तांणी त्याग केला. सर क्रिस्तांव वांगडा आपणाची म्हूण तांणी स्विकार केला. तांकां आमच्या मागण्याचो संगात दिवया. हें बलिदान तांचे खातीर भेटोवया. उबे रावन प्रवेश गीत गायन करया. सर उपकारां खातीर अर्गामीस दितात विरा लोबो वालेन्सिया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या समयात जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूख आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, सांत आंतोनीक ताच्या मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवच्या खातीर आमी हांगासर समजल्या. आनी आज आमी नियाळ करचो संदेश येवकारिस्तीक बलिदान भक्तीन भेटोवया, मागण्यांत बळवंत जावया. सांत आंतोनू येवकारिस्ताच्या बलिदानांत ताचें सर्वस्व समर्पण दितालो. भक्तीपणान तो तें बलिदान भेटयतालो. ताच्या 13 अजापां पैकी एक अजाप येवकारिस्तांत जेजू क्रिस्त आसा म्हणून एका गाडवा मुखांतर ताणें दाखोवन दिवचें. मुगाळ भाव भयणीनो, येवकारिस्त आमकां क्रिस्तांवांक भोव म्हत्वाचो. आमचो आरंभ आनी शेवट त्याच येवकारिस्ताच्या बलिदानांत सुम्याक आमी भेट करया. आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत येवकारिस्ताच्या जेजूक मानवतात आसलें जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मिसाचें बलिदान पवित्र भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धोरणांनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुल्त करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सासनाच्या चेवेता पावो. नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची दाकृत कर तू पापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मारून घे त्या पवित्र तुझ्या सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थुया. सुमयांचे सुक्रिस्ता आमच्या सडवंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या याचन्याच्या उणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशी तुझ्या सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरू हे तुझ्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. तवळ मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगिल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें
ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदानांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. आनी तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्याव, आमी ताका विधेय जातल्याव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. स्तुतीचे पाल हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वागतलो. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरें पोवना. चढवणे पासून अर्घा स्तुतीचे पात्रां उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वागतलो. चढवणे पासून अर्घा स्तुतीचे पात्रां हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वागतलो. सर्वेस्पराच्या दवळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादी. हांव तुजो साकर तुज्या साकरनी सोपू, म्हज्यो सांगल्यो तुवें मोडून उडयल्या. चढवणे पासून अर्घा स्तुतीचे पाल हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वागतलो. चढवणे पासून अर्घा स्तुतीचे पाल हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वागतलो. एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, येदोळसो लाभल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी संपूर्ण पवित्र स्नानांत उतरलो. हो तंबो मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय, निजा की तो हे श्रेश्ठेचो न्हय,
आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्नानान तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय बागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. आनी ससनाक बळटा ती चडवून ताणें आमकां जोड दिली. बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जायत जाल्यार शिमटायल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कतवीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांत तावन म्हणजे पातकांत तावन आमची अंतस्करणां नितळ करन जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासून तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयले ससनाचे दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. बेखामीर उंडयाची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार सीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जे म्हण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घरांत धन्याक अशें सांगा. मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्कांचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. सीस भायसन गेले आनी शहरा पावले. थंय ताणें सांगिल्लें बरीस तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिता आसतो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दिता आसती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगें लागलो, हें म्हजें रगत. सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशा पासून वारयलेलें. सतस हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या रासांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाखापळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातास ते ओलिवेत दोंगराक बायसन गेले.
देवाची उतर हे माई हांवें एका मनजाती बरी मनजातीच्या की कीळ जावन मरण पावजे आसलें माई हांवें एका मनजातीच्या की कीळ जावन मरण पावजे आसलें पूण तुज्या मोगा बरी सेवेन हांव आज एका दुता बरी मरण पावता एका दुता बरी मरण पावता मोगाळ बाबा बेनिनो मरणाच्या तणीर आसच्या मनशाची उतरां ही एक पुटी मदर तेरेजा रस्त्या देगेर चलून आसली आनी चलून वेता आसतना तिची दिश्ट थिंच बगलेर आसल्या त्या चरंडेचेर गटाराचेर पडली आनी थंयसर त्या चरंडेंत मदर तेरेजाक एक हात दिसलो मनशाचो हात कितें म्हणून पळोवच्या खातीर ती त्या चरंडेक देवली हाताक धरून उखलता आनी उखलता आसतना एक मनीस त्या चरंडेंत आसा तिणें वयर उखल्लो आनी ती पळयता त्या मनशाक येदोळूच अर्दो खावन जाला येदोळूच अर्दो खावन जाला त्या मनशाक ती उखलता तिच्या आश्रमाक हाडटा त्या मनशाची जतनेन सेवाक्ती करता आनी कितें तिच्या सेवेच्या प्रतिफळान तो मनीस वांचतात म्हणून चिंता आसतना ताची भलायकी बिगडटा आनी तो मरण पावता मरण पावच्या ह्या व्यक्तीची उतरां माई हांवें एका मनजातीच्या की कीळ जावन मरण पावजे आसलें पूण तुज्या मोगा बरी ते सेवेन हांव आज एक दुता बरी मरण पावता मोगाळ बाबा भयणीनो मदर तेरेजा तिणें आल्तारीर भेटयलेलें येवकरिस्ताचें बलिदान आश्रमांत सेवे मुखांतर आखेर जालें आल्तारीर आरंभ केल्लें तें मिसाचें बलिदान आश्रमांत सेवे मुखांतर तें आखेर जालें कितलें अपुरबायेचें एक दृश्टांत पळया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आरंभ करचें तें मिसाचें बलिदान तें येवकरिस्ताचें बलिदान त्याच त्रिंददीच्या बेसावान जोडून वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता म्हणटाना आमकां हर एकल्याक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेतल्या हर एकल्याक एक आज्ञा मेळटा कसली ती आज्ञा त्या आल्तारींत भेटयलेलें मिसाचें बलिदान वच आनी तुज्या जिवितांत तूं जिये तुज्या कुटुंबांत तें जिये म्हणली आज्ञा आमकां हर एकल्याक मेळटा मोगाळ भाव भयणीनो आल्तारीर भेटयलेलें मीस आश्रमांत सेवे मुखांतर भेटयलेली मदर तेरेजा सांतीन जावंक पावली आनी आमी आमचें मिसाचें बलिदान आमच्या कुटुंबांत वचून आमी भेटयता जाल्यार आमी सांतीन जावचें ना गी आमी सांत जावचें ना गी आमी भाग्यवान जावचें ना गी खंडीत जावन जातलें हांव देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी नियाळ करचो संदेश येवकरिस्तीक बलिदान भक्तीन भेटोवया मागण्यांत बळवंत जावया येवकरिस्तीक बलिदान भक्तीन भेटोवया मागण्यांत बळवंत जावया तर मोगाळ भाव भयणीनो येवकरिस्त म्हळ्यार कितें येवकरिस्त म्हळ्यार कितें सादें उतरान सांगचें जाल्यार मिसाचें बलिदान न्ही गे मिसाचें बलिदान ताच्या किसडीत आमी नियाळ केलें जाल्यार येवकरिस्त म्हळ्यार पापा फ्रांसीस सांगता The Eucharistic celebration is an encounter with the risen Lord. Encounter with the risen Lord. म्हणजे येवकरिस्त म्हळ्यार जिवान जेजूक भेटचें देखून आमी मिसाक आयिल्ल्या वेळार येवकरिस्ताक आयिल्ल्या वेळार पयल्यान आमी भेटोवंक घेवचें कोणाक जिवान जेजूक केदें व्हरतें भाग पळया केदें व्हरतें भाग आमकां पळया
जिवान जेजूक भेटचें तें बाज बग एक प्रधानमंत्रीक आमी भेटल्या म्हणजे त्या कितें करता लग्गे वेचीं कावलें सेल्फी काडची कावलें न्ही कोणी एक हिरो हिरोईन आयली जाल्यार धांवन वचून सेल्फी काडची कावलें आनी सेल्फी काडन फोटो काडन स्टेटसार घालचें कावलें 10 जाणां दाखोवचें धाडचें कावलें सांगचें कळलो एक संतोष उल्हास न्ही गे पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत प्रधानमंत्रीक आमी भेटचे न्ही एका मनशाक आमी भेटचे न्ही बगार देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक भेटचे ते संदर्भ कितलो महत्वाचो कितलो वर्त संतोषाचो हे घडीत न्ही गी सभारपडी आमकां ताचें महत्वच कळीत जायना महत्वच आमकां कळना देखून परत पापा फ्रांसीस म्हणटा ह्या संवसारांत सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता तितले मोला अदीक दुसरें कितेंच ना तितले मोला अदीक दुसरें कितेंच ना ते आमी सेवियेत आनी नियाळयेत म्हणजे येवक्रिस्त मुखांतर आमच्या रायाक आमच्या देवाक पळोवचो अवकाश आयकुचो अवकाश आपडचो अवकाश आनी सेवचो अवकाश येवक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांत ह्या खातीर दुसरी वातिकन महासभेचें दस्तावेज साक्रमेंतुम कॉन्चिलियम म्हणटा युवक्रिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लाईफ युवक्रिस्त क्रिस्तांव जिणेचो आरंभ आनी शेवट आरंभ आनी शेवट युवक्रिस्त देखून युवक्रिस्त ना जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव जिविताक सार्थ ना महत्वच ना अर्थच ना देखून आमच्या येवक्रिस्ता मुखांतर जेजू आमकां मेळटा देखून सकड सक्रामेंत महत्वाचे पूण साती सक्रामेंता पैकी श्रेष्ठ सक्रामेंत येवक्रिस्ताचो श्रेष्ठ सक्रामेंत येवक्रिस्ताचो कित्याक ह्या एका सक्रामेंतांत मात्र आमकां जेजूचे मांस आनी रगत आत्मो आनी सोम्याचें दैवीकपण ताची कृपा आनी असंख्यात मीत मेरनातली काकुळतू आमकां मेळटा मोगाळ भाऊ भयणीनो येवक्रिस्ताचें बलिदान आमी भक्तीन भेटोवंक जाय येवक्रिस्ताचें बलिदान आमी भक्तीन भेटोवंक जाय तर आज हांव येवक्रिस्ताचें बलिदानाक कित्या पासत वेता आज सबार जण तुमी ह्या बलिदानाक आयल्यात कित्या पासत आमी येवक्रिस्ताच्या बलिदानाक वेता थोड्यांक येवक्रिस्ताचें बलिदान एक संवयेचें सदांय हांव येता देखून हांव येता हव्यास वन ऑफ द एक्टिविटीज आनी थोड्यांक कितेंगी सुकल्ले बरी जाता मिसाक वचना जाल्यार देखून हांव येता आनी थोड्यांक शेजारचे मिसाक वचयना गी म्हूण विचारतात आज मिसा वचों न्ही म्हूण विचारतात देखून वय म्हणा जेणे त्या खातीर मिसाक वेचें थोड्यांनी आनी थोड्यांक इश्टां मेळटात मिसाक गेल्ले वेळार फ्रेंड्स मेळटात फ्रेंड्सा कडेन इल्ले हाय बाय करयेत म्हणून उलोवंक वेचें म्हण येत आनी थोड्यांक बरें कॉयर आयकोंक मेळटा कॉयरा खातीर वेचें आसात थोडीं आनी थोड्यांक कायद्याचें पाताक जाता म्हणलें जाता न्ही गी म्हणल्यार भियान येतात जावंक पुरो बे आसूंक जावंक पुरो शिक्षा मेळटा म्हणल्यार बे आसूंक जावंक पुरो देखून मिसाकच्या बलिदानाक वेतात पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो येवक्रिस्ताच्या बलिदानाक हांवें वचोचें ह्या कारणाक मात्र न्ही बगार हाच्याकी एक वर्तें रिजन आसा कितें तें रिजन कित्या खातीर वचो जाय हांवें पापा फ्रांसीस म्हणटा येवक्रिस्त क्रिस्ती जिविताचो केंद्र जाय इट शूड बिकम सेंटर ऑफ आवर लायफ केंद्र जाय तो म्हणटा येवक्रिस्ट इज अ साक्रमेंट पार एक्सलन्स श्रेष्ठ सक्रामेंत तो येवक्रिस्ताक आमचें जिवीत परिवर्तन करची सकत आसा परिवर्तन करची सकत आसा गुण करची सकत आसा देखून येवक्रिस्त भेटयला हांवें मिसाच्या आरंभाक आसले बरीच मिसाच्या आखेरीक आसचें न्ही ह्या इगर्जेक तुमी रिक्त आसतना तुमी कशे आसल्यात की भायर येत आसतना तशेंच आसचें न्ही बगार परिवर्तन जावन
इगर्जेतावन भायर वचा जाय. दॅट इज द ट्रान्सफॉर्मिंग पॉवर ऑफ युवकरिस्ट. दॅट इज द स्पिरीट ऑफ युवकरिस्ट. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयचे पयले वर्साप आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांत आमी आचरण करच्या युवकरिस्ताची सावळी आमकां थंयसर दिसता. मोईचे सर्वेस्पराचे कायदे आनी नियम लोकांक सांगता, म्हणजे देवाचे उतर सांगता. परत लोकांची जाप कितें? सर्वेस्परान सांगलेली सर्व उतरां आमी पाळटल्या, म्हणजे आमेन म्हणून सांगतात. उपरांत मोईचेन होम बली भेटयलेलें दृश्य आमकां मेळटा, शांती भेटयलेली दृश्य आमकां मेळटा. अर्दे रेगत वेदीचेर शिमटायता आनी अर्दे रेगत कोणाचेर? लोकांचेर शिमटायता. कित्याक बसत थंयसर मोईचेन मन जातीच्या रक्ताचें बलिदान भेटयिल्लें, त्या रक्ताक लोकांचे पाताक बोगसूंचे सकत आसली. त्या मन जातीच्या रक्ताक लोकांचे पाताक बोगसूंची सकत आसली जाल्यार आमी युवकरिस्ताच्या बलिदान खंयच्या मन जातीचें रगत आमी भेटयता? देवाचे, म्हणजे जेजूचे रगत आमी हांगासर ह्या आल्तारीर भेटयता. त्या रक्ताक कितले सकत आसचे ना? त्या रक्ताक कितली सकत आसची ना न्ही? जेजूच्या रक्ताक कितली सकत आसची ना? ते रगत आमी ह्या आल्तारीर भेटयता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, युवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आयची सुवार्थ आमी आयकली. जेजून आपल्या शिसा सांगता पास्कांचें जेवण सेवचें दृश्य आमी नियाळ केलें. ह्या जेवणा वेळार ताणें युवकरिस्त घडलो. उंडो घेवन अर्गां दिवन मोडन शिसांक दिवन म्हळें, घेया म्हजी कूड. देखून हर एक पटी उंडो मोडन ती उतरां म्हणटा आसतना तो उंडो जेजूची कूड जाता. आणि परत खाल्स घेवन तो म्हणटा, हे म्हजे रगत सल्लो तीर करता थंय सुमेस्त मनशा पासत वारयलेलें. हर एक मिसार मोगाळ भाऊ भयणीनो, हे घडीत आमी उगडास काडटा. हर एक कुंभारांत जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवता. देखून युवकरिस्त एक श्रेष्ठ मागणें आमी गराय करता न्ही? करतात की ना? मागणें गराय करता. पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो, युवकरिस्ताचे मागणें एक श्रेष्ठ मागणें. कित्याक? ह्या मागण्याक एक महत्व आसा. हे मागणें आमी हांगासर करता आसतना एक समुदायाचें मागणें जाता, एक कम्युनिटी प्रेयर जाता. भावार्थ उक्त्यान परगटचे एक सुवात थंयसर जाता. देखून युवकरिस्त क्रिस्तांवांक एकवटायता, एक करता, एकवटायता. युरोपांत तुमी आयकलां जावन परत थोड्याच दिसां आदीं एक इगज हिंदुवांचें दिवळ जावन परिवर्तन केलें. आयकलां तुमी? आनी साबार इतर इगज ज्यो तांणी मुस्लिमांचे पडली जावन परिवर्तन केल्लें दृश्य आसा. कित्याक क्रिस्तांवांक युवकरिस्ताचें महत्व कळीत ना, सांगता येनात. देखून कम्युनिटी स्पिरीट तुटोवन वेचें आमी पळयता. मोगाळ भावा भयणीनो, खंयसर युवकरिस्त ना थंयसर क्रिस्तांव एकवट ना. खंयसर युवकरिस्त ना थंयसर समुदाय ना. खंयसर युवकरिस्त ना क्रिस्तांव जिणेचो आरंभ आनी शेवट ना. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी आचरण करचें हर एक युवकरिस्ताचें बलिदान आमच्या जिविताचें श्रेष्ठ बलिदान जावं दी, आमच्या जिविताचें श्रेष्ठ मागणें जावं दी. आनी ह्या मुखांतर आमची कुटुंबां, आमचे जिवीत परिवर्तन जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंतान देवाक आमकां मरियेतान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कसले, ताका कुर्सार जडलो, कमेल्यामध्ये उलो, तिचे सामानाडो परतून जिवान जलो, सर्गाक सडलो, सरपदुदा देवाच्या उजा बसला, तेंतरान जिवानी मेल्यांची मित्र येतलो, सतमंदा एकतार पत्कांचे बक्षाने पुढेचे जिवान पण सस्तीचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देव आमचो बाप आमची मागणी तो आयकता. ह्याच भावार्थान आमची सर्व मागणी आमी बापाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, सगळ्या पवित्र सभेन वोट भक्तीन
मोगान एवकरिस्तीक बलिदान भेटोवन मागण्यांत वाडावळ सोडूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. तुमची जबाब सोम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. बऱ्या सरकारा खातीर आनी क्रिस्ताचो मोग परगट करतना अडकळी हाडटल्या खातीर सदांच मागणे करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. मंगळूर आमच्या देजींत एवकरिस्त वोट भावार्थान भेटोवंक आनी अशें मागण्यांत वाडावळ जोडूंक आमकां शिकय म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. बापा, जेजूच्या कुडी रक्तान वांटेली जाल्ल्यान एकामेका खातीर सदांच मागणे करूंक उजवाड दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. एवकरिस्ताच्या बलिदानान नितळ कालसान कुमगार घेवंक दुखयल्या लागीं राजी जावं मागण्याचें बोळ दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. सा आंतोनीची देख घेवन मिसा वेळार वोट बाबातान देवाचे उतार परगट करूंक आयकूंक दैवीक सकत दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. सा आंतोनीची मजत आशेवन आपणाची तेसावां तुजे मुखार दवरतल्यांक तुजे दैवीक बेसांव दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. तेच बरी आमच्या कास्केकर बसोत आमी मागया प्रती एक जावन ह्या भक्तीपणाक आमी येता आसतना कितें गरज आमच्या काळजांत आसा, विनवणी आमच्या काळजांत आसात, खंयची ती विनवणी बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्या बसोत मागया. भरगवांत आसच्या कुटुंबाच्या सान्या बसोत, आमच्या कुटुंबांत आसच्या युवा जाणां बसोत, भुरग्यां बसोत. थोड्या दिसांनी आमकां एक सरकार मेळटा, बरो सरकार देव फावो करून दी म्हूण मागया. सांत आंतोनासराच्या सर्व निवास्यां बसोत, थंयसर वावर करच्या सर्व याजकां बसोत, आज विशेष जावन आमी धार्मिकां बसोत मागता. विविध गांवांनी सोम्याची सेवा करनासच्या सर्व धर्मिकां बसोत आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, ही सर मागणी तुजे समोर आमी दवरता, ती तूं मानून घे. दिसपडत्या आमच्या जिवितांत आमी भेटोवचें एवकरिस्तीक बलिदान आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आचरण करूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. तुझे समोर बाबा तुझ्या पायांतळा ओपून दिनच्या आमकां सुका ह्या पवित्र बलिदानांत बाबा भाऊ बहिणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणां गोवान सुंडा आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेत संसो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसो.
आमची काळचा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. संसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास करून दवरलो. आपल्या धर्मदूतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कत नाचल्या मेंढ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशी तो जालो तुका मानता दिसली संपूर्ण वाकणेची पली. यावर त्या संस्कारान तूं तुज्या पर्चेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. या तरेन एकच प्रितमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच स्वभावार्थान तो मुज वाडयताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची गोडसाण साकून पुन्हा जिवान जेजू सारखी जावच्याक या विचित्र जेवणात वांटो घेवंक लागीं सरताव आनी आतां सर्गेच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Servisfor tu Sergani संसार भला तुझा वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावे तागाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा करस पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या आसेसांक दिली आनी म्हळे तुमी सुमीस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमीस मनशा पसूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta sugut pergetubyam Jesu Tujhe mare Ami samaranda Tujhe puna jivan po Ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिविता सोंडो आनी सडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेले आमा सुमेय सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तरलेला तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगिन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाखे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ले सुमेज तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक पावो कर आम्हा सुमेज तुजी दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भाग्यवन सुजय भाग्यवन धर्मदता सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू संगता त्याच जेसू तै पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुयाम आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त कांय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानूत रेखतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक वडान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मग सगूत जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणात आपोवन मेळ्ळ्यान ती सुभागी पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या हातात जीव प्राण मुसो तू
तुझे बिने ना शांती ना भरवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो कारोग तू आत्म्यासो कुवार सर्वोनेसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो कारोग तू आत्म्यासो कुवार सर्वोनेसो Tu seleita, tu sposo raza, kurma kakui, upot watai, baby civitan watai. Maghirasi, tu seleita, tu sposo raza. Jesu tu moग जीवो अमृत जीवितासो आरोग तू आत्म्यासो कुवार सर्वोनेसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो आरोग तू आत्म्यासो कुवार सर्वोनेसो तुमची जबाब अर्गां तुका जेजुरया अर्गां तुका जेजुराया एवकरिस्तान तुका समकां दिल्ल्या अर्गां तुका जिसूरया जाकेवची भेट केल्ल्या परी कुमगारांत आमकां मेळूंक आयिल्ल्याक अर्गां तुका जिसूरया आमची पदकां बक्षिल्ल्याक अर्गां तुका जिसूरया आमच्या काळजाक आनी मनाक आत्मीक घटय दिल्ल्याक अर्गां तुका जिसूरया वावरतान मागणे करची सकत दिल्ल्याक अर्गां तुका जिसूरया भक्तिकाच्या बऱ्या आनी उदारपणा खातीर अर्गां तुका जिसूरया सदांच दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका जिसूरया प्रार्थुया बापा ससनाक तुझ्या दैविक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय तो दीस पावसर मायपासान तुझ्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या समुद्रावर त्या सुखाचे सफळ कुणाम जेजूच्या मोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशे काळजान या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बसायलेल्या सासणेक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं एक घडीभर बसात सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज दुसऱ्या दिसाचे भक्तीपण आमी आदारता आज मानादीक बाब पीटर गोन्साल्वीस बोंदेल सान लॉरेन्स विद्या संस्थेचे मुखेल मेस्त्री हांणी मिसाचें बलिदान भेटून देवाचें उतर विचारून सांगलां हांचो आमी उपकार बावडटा आनी तांकां बरें मागता आज मिसा वेळार गायन केला बोंदेल सान लॉरेन्स फिरगेच्या गायन मंडळीन मुखेलपण घेतला श्री सूरज नोरोन्ना आनी आशा पिंटो हांचो आनी देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्यांचो आमी उपकार बावडटा
फाल्यांच्या दिसा सांजेर सोवाराचे मीस मनिका छापलान आसतले सर्वांनी सुदारसून वरचे निमाण्या अभ्यासा खातीर उबे रावात. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं सर पोतवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमकां आशीर्वाद दीव. वसुनियात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. इतर जागी तुका जपां, आपले मरण सुखान वरा. देव सताच्या नावान पडटा, कोडा पिडेस बरे जाता. दर्यान सांगली तो फरमायता, आमच्या मागण्या मेऱ्यान पावता कितें सड्यान दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा वचून घडटा. संतांतुनी मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देव बापाक अर्गां दितात. एकल्याक पिडा गुण चल्ल्या खातीर, तेगा जनांक परीक्षेन पास चल्ल्या खातीर, दोगा जनांक ऑपरेशन बऱ्या तरेन चल्ल्या खातीर, एकल्याक पॉयन बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर, एकल्याक मतीचें समाधान मेळ्ळ्या खातीर, एकल्याक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर, दोगां जनांक अणवरांतलें राखल्या खातीर, एकल्याक कार्य बऱ्या तरेन चल्ल्या खातीर, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर, चौगा जनांक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात. तशेंच ते सवा 12 जणांक बरी सेरीक मेळोवंक, एकल्याक वायट सवयेतावन सुटका मेळोवंक, 5 जणांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, 12 जणांक बरें काम मेळोवंक, एकल्याक काम कायम जावंक, 11 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 14 जणांक कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 5 जणांक परीक्षेन पास जावंक, 13 जणांक रीण पाटी मेळोवंक, एकल्याक सजारा संबंध बरो जावंक, 13 जणांक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, 6 जणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 2 जणांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 7 जणांक पिडाशिडा गुण जावंक, 13 जणांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक, एकल्याक आमोल पियेवणेतावन सुटका मेळोवंक, 7 जणांक वेव्हार बरो जावंक, 2 जणांक घरान समाधान मेळोवंक, 13 जणांक गरजको मेळोवंक, 14 जणांक परीक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, 13 जणांक प्रसूतपण बऱ्या तरेन जावंक, 2 जणांक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरेन जावंक, 13 जणांक मतीचें समाधान मेळोवंक, 2 जणांक विसा मेळोवंक, एकल्याक कुटुंबांत समाधान मेळोवंक, एकल्याक दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक, एकल्याक भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक, 14 जणांक गरजागेचे रगले तिरसोवंक, 5 जणांक शिकिल्ले मतींत उरोवंक, एकल्याक ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावंक, एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक, 2 गरजको बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, 13 घरकाम बऱ्या तरेन जावंक, 13 पॉयन बऱ्या तरेन जावंक, 13 जणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, 2 जणांक मेडिकल सीट मेळोवंक, एकल्याक न्हीद पडोवंक, एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक, 2 जणांक भुरग्यांक वडिलांक काल जावंक, 2 जणांक काजर बऱ्या तरेन जावंक, 2 जणांक शिरांची पिडा गुण जावंक, एकल्याक ऑपरेशन सुगाय गुण जावंक, 2 जणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, एकल्याक फ्लॅट विकून वचूंक, 2 जणांक आळसाय उणें जावंक, 2 जणांक पाठदुख गुण जावंक, 5 जणांक परगांवान काम मेळोवंक, एकल्याक देवबिरांतीन वाडोवंक, 2 जणांक ताप गुण जावंक, 14 जणांक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 13 जणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक, एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, एकल्याक लॉन मेळोवंक, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 13 जणांक ICUतान गुण जावन भायर येवंक, एकल्याक
दोगां जाणांक इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावंक 7 जाणांक गांठी दुखी गूण जावंक 4 जाणांक अलर्जीक गूण जावंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक एकल्याक भायर पडिल्ले भांगार मेळोवंक 2 जाणांक वराक उणो जावंक एकल्याक हात पांयांक बोळ मेळोवंक एकल्याक कुटुंबाची शेळ कोंकली ताप गूण जावंक 2 जाणांक जाग्याचे पयशे मेळोवंक एक कॅन्सर पिडीत खातीर प्रत्येक रितीन मागोवंक उलो दिला 16 जाणांक प्रत्येक त्या सवां खातीर मागता आसतना आमची त्या सवां ह्या वेळार आमी भेटोन दिवया वर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सुख आणवार देवसार आनी सर तरेची वशेंची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर तुजे मारी पाद पडयसता भलायकी मेळटा उसंबळ दर्यो थंड जातात बंदिवनाच्यो संकल्यो तुटोवन पडतात तोंडे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कमोवंक आमी मागतांव इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. संत अंतोनीक 13 नामान आनंद बरी संत अंतोनी मुरयेच्या संरक्षण काळ सन्मोन 5 वर्सां प्रायचेर तुजे ओंकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रा कुरीस रमोवन देवसराक तुवें दवडयलोय जोडून दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमचे भगवंत मायेचें आनी गटाई बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता संवसाराच्यो ताणल्यो आनी पास सुकोवच्या खातीर ओडपण ग्रेस्त गाय आनी ददोस गाय तिरस्कार कर सांता गोस्तिनीच्या वडतीन तो रिगलोय सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो करो कांटाळो आमकां सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सा प्रास्काच्या वडतीन तो रिगलोय हे संता प्राजितसो आनी दंडणीचो मोग आमकां सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता तुजी संटी गाय आनी शांती पावन देवान सुपरगटी सर व्हडलें तुवें संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेचाडलोय लेंतुवेचो वर्ष गुण आदारूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता आपलें उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासंचें देणे आनी आजेपणची पदवी तुका दिली देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं पावचलोय व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारांत ताका सेवंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता पवित्र एवकरिस्ताक एका मनसतीक करन नमस्कार करूंक लावन कुंगारां सुमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हण तुवें रुजू केलें जिव्या बावर्तान पवित्र एवकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे बरलेले तुजी संगता श्रेया भितर सदीं आनी सदीं फॉल दिगस चेंजीस आनंद बरी संता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मास्त्या लागीं आपण तुवें शर्मावन सांगलोय
मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां करपाक सोड दी नमान ब्रेगर पेमरलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आणि सदैव फॉल युगस चेंजेस आनंद बरी संता निरापराधांच्या आदारा थोड्या दिसा एका बाळकाक उलोवंक लावन ताचे आवयचो मान तुवें राखलोय कस्ट अकमान सुस्ती गायन सुसोंक आनी आत्म्याचे नितळपण कथावीन सांबाळूंक आमकां करपाक सोड दी नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस आनंद बरी संता पदवा शहरांत सिरमांव सांगून आसतनाच आजापाने लिस्बिनांत पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय अपमान केल्ल्याक भोगसूंक आनी दुस्मनाचो पसत मोग करूंक आमकां करपाक सोड दी नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस आनंद बरी संता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयल्या सनवाय वरवीं सबार एरेसांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलय सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां करपाक सोड दी नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस आनंद बरी संता तुज्या तारका बरी सगळी तुजी जिनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलय निमाण उस्वास सोडटना तुवें पळयले बरी आमी जे सूख पळयोंक आनी तुजे संगता ससाचें सूख भोगोंक आमकां फाव कर नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस आनंद बरी संता देवान तुका दिलां वर्तें देणें असर्याचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगाण हांव मागतां ती म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मोरये मारी फात म्हाका सोड दी नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कृपे मेळलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सदैव आनी सदैव फॉल युगस चेंजेस महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या संतंतुनी आम पसूत विनंती कर प्रार्थुया सर्पदेदरा आनी सदां जिवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजणी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेचे वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अणवरांतले सुटशे आनी सर्व आमच्या बारकेवणी तुजे ससाई आमी बगीचे आमकां पाव कर क्रिस्त आमच्या समयावर वे
देवा आमच्या जीवनातले पापाची